आयज आमी आसा मया बिचोलीम. जशें तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमकां कळ्ळां आसतलें, दिस इज मयॅम लेक, द फेमस मयॅम लेक. आनी दोळ्या मुखार येयलें म्हणजे गोंयचे सामकें आमचे गोंयकाराची गोंयचो फील ते हितून येयलो. सो आयज आमी आसा हांगा मये आनी आदन रेस्टॉरंटा कडेन आसा आनी आमच्या बरोबर आसा आमचे बाब प्रदोष आमोणकर आनी मॅडम अपर्णा आमोणकर. आतां सर आनी मॅडम दोगूय जिवनाचो प्रत्येक व्हेंचर जॉयंट व्हेंचरूच म्हणून चलयतात आनी हो बिझनस सुद्दां ती आतां जॉयंट व्हेंचरूच म्हणून चलयता. दोगांय मेळून हो आतां सगळो बिझनस चलयता, हो सगळो वेवसाय तेंच्यांनी सांबाळ्ळा आनी मॅडमूय तांकां बरे भशेन साथ दिता. बसल्या मयॅम लेक आमच्या सामको फुड्यान आसा. सामको मया लेक व्यू बरो सुंदरसो. आनी थंय रेस्टॉरंट जें आसा त्या रेस्टॉरंटाचें नांव आसा आदन. आदन कितें, ह्या आदनानसून कितें कितें आतां आमकां मेळटलें, कितें कितें आमच्या गोंयच्या खवय्यांक मेळटलें. आदन बेजिकली पळयता, मॅनेज करता, आदन सांबाळटा हें रेस्टॉरंट बाब प्रदोष आमोणकर हांची मिसेस मॅडम अपर्णा आमोणकर. सदांच आतां नॉर्मल लायफान आमी आतां स्पेशली बायलां सो चल शिताक आदन दवर असो सदांच चडसो म्हाका दिसता दिसाकच्यान एक 2 फावटी तरी दनपारच्या जेवणाक आनी रातच्या जेवणाक तरी एक उल्लेख येतात आदन दवरया. सो हांवें एक चिंतलें की आतां हेंच
करा, फॅमिली गेट टुगेदर करा, कॉर्पोरेट पार्टीज करा, भायर करा, हांगा भितर तुमी बसून करूं शकता, भायल्या थंय बूक करून परमिशन बी घेवन करूं शकता. आनी दुसरी गजाल बेवरेजीसांचे बीन हांगा सगळे वेवस्था आसा, म्हणजे तुमकां ताळ्याक मातसो कितें शेका शेकी म्हणजे ताळ्याक कितें ते सगळें आसा, म्हणजे मिनरल वॉटर, सोडा एंड ऑल यू गेट हियर, नो प्रॉब्लम. आणि डू विजीट आदन रेस्टॉरंट, डोंट फॉरगेट टू विजीट आदन रेस्टॉरंट इन मये, बिकॉज इट इज रियली फामाद एंड इट इज गोइंग टू बी मोर फामाद. सो आमी मॅम अपर्णा आमोणकर हांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा, आनी तुमचे आदन बरें व्हड जायत रावं, आनी ह्या आदनांसून बरे बरे डिशीज भायर सरूं आनी सगळ्यांक धादोशी करूं आनी बरे भशेन चलोवन हें आमी मागता, प्रुडंट मागता आनी फामाद टीम तुमकां मागता. देव बरें करूं. कोटेश्वर तुमचो कोटेश्वर टेकअवे जो बिचोले आसा, पार्सल सर्विसीस स्पेशली तुमची, ही सुरवात जाली खंयच्यान? आमच्या सायडीकूच एक कोटेश्वर म्हणून आमची जी बिचोलची मूळ हे आसा जागेकार, तेज्या नांवान हांवें तेज्या पांया कडेन तें घातलें आनी वीच इज गोईंग व्हेरी गूड टील डेट. आयज पर्यंत तें सामकें बरें चलता. आमचें न्हय पयलीं एक पानपट्टी शॉप आसलें, तें आमचे डॅडी चलयतालो. तें मागीर काही कारणां मुळे रोड वायडनिंगा खातीर तें आमचें काडचें पडलें, बिकॉज ऑफ ते गव्हर्मेंटाचे हेजे प्रमाणे ते रस्त्या कुशीक आसलें, आनी आमकां मुन्सिपालिटीन मागीर दुसरे कडेन एक जागो दिलो. पूण ती जे पानपट्टी शॉप आसलें थंय इट वॉज नॉट द रायट प्लेस एक्चुली. मागीर ते आमकां कोणी एका फ्रेंडान म्हाका एडवायस दिलो की तूं एक फास्ट फूड घाल आनी तूं चलय. पूण फास्ट फूड म्हटलें कितें हें म्हाकाय खबर नासलें एक्चुली त्या टायमार. ही गजालीक जवळ जवळ आतां 15 वर्सां 17 वर्सां जालीं, 2007 गजाल म्हणूं येता. मागीर हांवें तेच करून तें तुका स्पेशल त्या मनशाचें नांवूय सांगता, तो आमचो रामनाथ नायक उर्फ भाऊ नायक म्हणून आमचो सामको शेजारी आनी बरें मागपी. तेणें म्हाका सजेस्ट केलें आनी मागीर हांवें थंयसून तें आमलेट पावाचो धंदो सुरू केलो. हे आमची आईच थोडें कितें आमकां रांदून दिताली, एक भाजी चना छोटी अशी. तें करून करून म्हाका भावानूय खूब मदत केली आनी आमी वांगडाच करताले, डॅडी, हांव, आई आनी आमचो भाऊ, कळ्ळें, बाबा बीन आसलो. मागीर थंयसून आमी तो गेलो. मागीर चिंतलें की आमलेट पावान कांय हें ना, तें आमचे कडेन जायना जालें. इतल्यान मदींच म्हाका एकटो टिचर मेळ्ळो गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ सायकलींग. तेणें म्हाका सजेस्ट केलें की तुजे हांगा भाजी बिजी बरी जाता, तूं मातसो आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेज सायकलींग आमचें कॅन्टीन चलय. म्हणून हांवें ती ऑफर घेतली आनी वीथ वन मोर फ्रेंड म्हणून येता, जाचें नांव इज इंटू केटरिंग. तेणें आनी हांवें मेळोन एक्चुली तें घेतलें आनी आमी तें बरें 3 वर्सां चलयलें. 3 वर्सां चलयल्या उपरांत तो म्हाका फ्रेंड परत म्हणलो, बाबा तूं फास्ट फूड थंय घाल, हांगा बरें स्कोप आसा. म्हणून हांवें तेजें उतर घेतलें आनी फास्ट फूड घातलें, जें म्हाजें सामकेंच चलूंक लागलें. म्हणून तें आमी एक्चुली टेक अवेज म्हणून चलयता आनी पार्सल आयटम थंय चड वयता. सो तुजो प्रवास हो म्हाका दिसता 15 वर्सां पयलींच्यान स्टार्ट जाल्लो जवळ जवळ 17 वर्सां जालीं. केटरिंग ऑर फूड इंडस्ट्रींतलो. फूड इंडस्ट्रीन 17 वर्सां जालीं. 17 वर्सां एक्झॅक्टली. 17 वर्सां पयलीं तुवें एक बारीकसो म्हणजे ऑमलेट पावांसून सुरवात Exactly, केली आनी exactly. आयज एक वेल एस्टाब्लिश बिझनस एम्पायर Right, right. आमोणकार क्लासीक कॅटरर्साचो जाल्लेलो आसा, तयार जाल्लेलो आसा. कोटेश्वर टेकअवेज हें सामकें फामाद आनी हीट तुजे बिचोलेन. बिचोलकार न्हू तर सांखळेकार, वाळपयकार, पणजेकार खूब जाणांनी थंयच्यान पार्सलां येयलेलीं आसा आनी आमी म्हणजे हे तुका बरे रिव्यू सुद्दां बरे गावलेले आसा की तुजो टेस्ट बरो आसता, क्वॉन्टिटी बरी आसता. स्पेशलायज्ड फॉर इंडियन चायनीज एंड तंदूर, हीच आमची स्पेशलिटी. मेनू खूब आसा तो व्हडलो, कळ्ळें. पण तुमकां स्पेशल आमचें चिकनान जाल्यार चिकन मुमताज म्हणून एक आमचो आयटम आसा, तो आमचो सामको स्पेशल इन केटरिंग ऑल्सो आनी आमचे शॉपारूय. आनी बाकीचे इंडियन चायनीज जे नॉर्मल चिकन चिली, चिकन मंचुरियन, लॉलीपॉप, चिकन फ्रायड चिकन, खुबशे आयटम थंय मेळटा.
आमच्या हांगा स्पेशलिटी म्हणून आमी कॉम्बो पॅक्स दिता फॉर व्हेरी बजेटेड प्रायस. भितून तुमकां मंचुरियन आनी रायस, बटर चिकन आनी पुलाव अशें कॉम्बिनेशन मेळटा. म्हणजे एकटो समज मनीस आसलो जाल्यार 2 पोर्शनाचे पयशेय चड जाता आनी ते खावूं शकना, कित्याक आमची क्वॉन्टिटी सगळ्यांत चड. म्हाका दिसता म्हाजी इतली क्वॉन्टिटी आनी आमचे इतले रेट्स तरी कोण दिना. म्हणजे म्हाका दिसता क्वॉलिटी वायज आनी क्वॉन्टिटी वायज गोंयांत तरी कोण दिना. आमोणकार क्लासीक केटरर्स सामकें फामाद नांव आनी कोणें मॅरेज बुफेज आनी रिसेप्शन्स केला तांकां आमोणकार क्लासीक केटरर्स कितें हें सांगपाची गरज ना. सामकें गोंयभर फामाद. आमोणकर क्लासीक केटरर्स हे हांवें 14 वर्सां पयलीं स्टार्ट केलें. म्हाका 10 जानेवारीक 15 वर्सां जाता फुडल्या वर्सा. ते बी आमी सेलिब्रेट करूंक सोदता की 15 वर्सां कॅटरिंग चलोवप इज एक्चुअली म्हाज्या हितून तरी एक टफ काम. इन कॅटरिंग आमची स्पेशलिटी म्हणल्यार कितें आसा, आमी दर वर्सा आमचे सेटअप्स डिफरंट टायप ऑफ कुझिन्स हे आमी इंट्रोड्यूस करता. दॅट इज एक्चुअली आवर स्पेशलिटी. आनी आतां लोकांक केला जेवणा वांगडा डेकोरूय जाय कॅटरिंगाक. आतां आमी पार्टली डेकोरा कडेन गेल्या वीच वी एक्चुअली गिव इन केटरिंग. त्या सेपरेट आमी चार्ज करिना. हांव असो न्हय एक्चुअली सगळे, पूण आयज जेवणा वांगडा म्हणजे जेवण जेवलो म्हणून जायना, तेच्या वांगडा मातशी तशी एनवायरमेंटूय जाय. तशी आतां ती क्रेज येयला, लोक भायर बी वयतात न्ही आवट ऑफ गोवा बीन, थंय मातशें कॅटरिंग दुसऱ्या भशेन. म्हाका तो कॉन्सेप्ट आमी एक्चुअली गोंयांत आतां हाडला. आनी आमची स्पेशलिटी म्हणजे कितें, हांवें आतां हाल्ली सद्या गोंया भायरूय कॅटरिंग चालू केलें. गोंया भायर म्हणजे कितें, गोंया भायर गोवन कुझिन्स आमी घालता. सद्या आमी 2 ऑर्डरी ऑलरेडी गुजराताक केल्ल्यो आसा, बरोडा. गोवन वेजिटेरियन फूड, नॉट नॉन वेजिटेरियन. खतखतें, मणगणें, टेंडर कोटेड चिली जावं किंवा बिया भाजी जावं, बटाट्याची कापां, निलपणसाची फोडी, अशें कुझीन केल्लें आसा. हांवें हालीं एक अपडेटूय केल्लें आसा फेसबुकाचेर फाटीं. अशें आमी कुझिन्स करता. प्लस म्हाका कुडाळाक ऑर्डर येयला आतां 1 तारखेक. पूण अशें खूब आमकां ऑपॉर्च्युनिटी भायरसून येता, कित्याक बिकॉज ऑफ आवर टेस्ट एंड बिकॉज ऑफ आवर डिफरंट कुझिन्स. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक जितली तुजी कुझिनां आसा तितलो तूं एक्सपांड जावं शकता. कित्याक आमी आयच्या हितून सगळींच कुझिनां करता. अशें कुझीन अशें खंयचें ना की आमी करिना. इंडियन जावं, चायनीज जावं, कॉन्टी जावं, थाय, जपॅनीज, हे सगळें आमचे कडेन अवेलेबल आसा. तुवें केटरिंग कितले आतां लास्ट 10-12 वर्सां तरी तूं केटरिंग ते खूब कडेन केलें आसतलें. इतली तुका याद आसतली पळय इतले तुजो कस्टमर बेज इतलो वास्ट आसा. पण तितलेंतून अशें नावाजलेले फामाद क्लायंटल बेज तूं सांगूंक शकता तुजे कोण कोण क्लायंट जाले? हांव गोवा एसेंब्लीन कॅटरिंग करता. आनी रिसेंटली आतां सगळ्यांचे एमएलएचे हांवें कॅटरिंग केल्लें आसा, एक्स एमएलएचे केल्लें आसा, एक्स सीएमाचें कॅटरिंग केल्लें आसा, आनी चडशे पॉलिटिशियनाचें कॅटरिंग केल्लें आसा हांवें, आनी करताय बीन आज परून. तशेंच खुबशे कंपनीक आमी कॅटरिंग प्रोवायड करता, लायक बॉश कंपनी, मागीर नेस्ले. बाल भवनाकूय हांवें जवळ जवळ 4-5 वर्सां कॅटरिंग दिल्या. गोवा एसेंब्लीन आमी तर करताच. आनी अश्यो खुबश्यो कंपनीज आसा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज हांव कॅटरिंग जे करता मोस्ट ऑफ द हॉटेलियर्स जे पणजेन आसा, पणजे म्हापशान आसा, ते खुद्द कॅटरिंग आतां करिनात. ते आर ओनली लुकींग आफ्टर देअर रेस्टॉरंट्स एंड हॉटेल्स. पूण तेंचे कॅटरिंग मॅक्झिमम कॅटरिंग हांवूच करता. सो गायज हे आसले आमच्या बरोबर आमोणकार क्लासीक केटर्साचे सर्वा बाब प्रदोष आमोणकर. आनी तेंच्यांनी सांगलें कोटेश्वर टेक अवे, सो तेंचो फास्ट फूड जो बिचोले आसा, आनी तेंचे केटरिंग बिजनसा बद्दल तेंच्यांनी आमकां मातसो आयडिया दिल्या. वास्ट करियर आसा, जवळ जवळ 1.5 दशक ते ह्या इंडस्ट्रीन आसा, फूड इंडस्ट्रीन आसा, केटरिंग इंडस्ट्रीन आसा. CAG कॅटरिंग असोसिएशन ऑफ गोवा, सगळे कॅटर एक जावन आमी एसोसिएशन फॉर्म केल्लें आसा. गोंयचो सेक्रेटरी म्हणून काम करता, आनी फावंडर मेंबर ऑफ FAIC, जी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स. सगळे केटरांनी CAG कॅटर असोसिएशन ऑफ गोवाक जॉयन जावचें आनी हेचो लाभ घेवचो. सो गायज आमोणकार क्लासीक केटरर्साचो मेन मनीस, तेंचो मेन शेफ म्हणजे तुमी आयज आमोणकार क्लासीक केटरर्स ऑर आदान ऑर तेंच्या खंयच्या रेस्टॉरंटान तुमी जर कितें खातान डीश, जाल्यार तेजी बेस जी आसा ती तो मनीस करता, तेंचो मेन शेफ रामकुमार. रामकुमार, कैसे आप? एकदम रामकुमार, हमको ये बताइए, आप आमोणकार क्लासिक केटरर्स में कितने साल यहाँ काम कर रहे हैं? 14 साल हो गए सर. ये जब से अमनकर क्लासिक कैटरिंग ओपनिंग है तब से मैं काम कर रहा हूँ सर. अच्छा, प्रदोष साहब बोल रहे थे, प्रदोष सर, कि आप उनके अमिताभ बच्चन हैं, आप उनके किंग हैं क्लासिक केटरर्स के. मैं ऑलराउंडर हूँ सर. गोवन कॉन्टिनेंटल चाइनीज और सब कुछ बनाता हूँ सर. ऑलराउंडर कुक हूँ मैं. क्या बात है. और गोवन में आप क्या क्या बनाते हैं? गोवन में बालचो, काफियर, ये मेन गोवन डिश है. खतखते, अनमस, तोनाग, ऐसा भी रायता भी ऐसा बनाता हूँ सर.
अच्छा, आप खतखते भी बनाते हैं? हाँ, खतखते भी बनाते हैं। एकदम गोवन स्टाइल। एकदम गोवा स्टाइल। अच्छा, फिश करी तो आप बनाते होंगे गोवन? हाँ, एकदम फिश करी तो है ये बेस्ट, एकदम बेस्ट बनाता हूँ फिश करी। और आपकी क्या स्पेशलिटी है? मेरी है इंडियन में चिकन मुमताज है, शाहजन है, और फिलीपींस बेलिक्स है, ऐसा सब बनाता हूँ सर। ये चिकन मुमताज के बारे में आप ज़रा खुल के बता सकते हैं, क्या क्या है ये चिकन मुमताज? चिकन मुमताज सर एक एकदम बेहतरीन डिश है सर। उसमें ऐसा काजू किशमिश ऐसा स्टफिंग करके बनाते हैं सर, उसको एकदम स्पेशल आइटम है। क्या ग्रेवी आइटम? हाँ, ग्रेवी आइटम सर। ग्रेवी आइटम है कि चिकन मुमताज यहाँ का एकदम फास्ट सेलिंग डिश है। एकदम बेस्ट डिश है सर, एकदम फास्ट सेलिंग होता है इधर। चिकन मुमताज, चिकन फिलीपींस भी है सर, एक चाइनीज भी नंबर वन ड्राई आइटम। और स्पेशलिटी है हमारा ये टेक अप वे का। गोवन में आप शागोती बनाते हैं? हाँ, साकुती इसलिए साकुती बेस्ट बनाता हूँ सर, एकदम बेस्ट। और आपका पर्सनल गोवन डिश कौन सा फेवरेट? मेरा गोल्डन तावा काफिल है सर, और बालचो है, पेरी पेरी है, ये सरपुताल है, ये सब बनाता हूँ सर। आप नेपाल से है ना? हमारे नेपाल, परम नेपाल। यहाँ आके सब सीख लिया आप और एकदम मेन शेफ बन गए। मेन सब यस सर। अमोलकर क्लासिक के Yes. शेफ अमिताभ बच्चन बन गए, क्या बात है। ओके। ओके सर, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही काम करते रहिए और हमारी दुआ आपके साथ है. ओके, केन्ना तुम त्यांचं बुफे तुम्ही खातले खंय और त्यांच्या रेस्टॉरंटान जितले तेन्ना विसरू नका की तेच्या फाटल्यान जी बेस करी जी टेस्ट आसा तो ह्या मनशाच्या हातांसून घडलेलो आसा. सो फामाद आयज आमी हांगा बिचोले आसा. आयज आमी आदान हें रेस्टॉरंट कवर केलां. आमोणकार क्लासीक केटरर्सांचें आदान जें मया तेंचें रेस्टॉरंट आहा तें पळयलें. मागीर कोटेश्वर टेक अवेज जे सामके व्हडा कडेन फामाद सामके. हांगा तर आतां अशी गर्दी पडटली हेच्या उपरांत सांगपाचें ना, सोंसपाचें ना. जस्ट म्हणजे लायक हॉट केक्स तेंचे पार्सलां खपपाची आहा. आनी तुमकां हांवें दाखयलां की लंच आनी डिनरा उपरांत तुमी खंय वचपाचें जर तुमकां डिजर्ट खावपाक जाय जाल्यार हॅवमोर आमचो फ्रँचायझी जो आमचे बाय अपर्णा आमोणकार तेंची प्रदोष आमोणकराची मिसीस सांबाळटा. थंय हॅवमोरची तुमकां जाय ते वेरायटीज ऑफ आयस्क्रीम्स तुमकां ते खावपाक मेळटले. आमोणकर क्लासीक केटरराचें एक बरें, सगळी वेवस्था करून दवरल्या. म्हणजे तेंच्या आदन हें रेस्टॉरंट आसा पळय मया लेक आहा तेजे ऑपोजीट आदन रेस्टॉरंट. थंय तुमी लंच केलो, डिनर केलो जाल्यार मागीर तेजे उपरांत तुमकां जर आयस्क्रीम खावपाचो मूड येयलो, डेजर्ट्स खावपाचो मूड येयलो, संडेज गडबड कितें खावपाचो मूड येयलो जाल्यार सरळ तुमी हांगा बिचोले येवपाचें. ऑपोजीट राधाकृष्ण हायस्कूल नॅक्स्ट टू म्युन्सिपालिटी. तेंचो एक फ्रँचायझी आसा हॅवमोरचो जो प्रदोष आमचो आमोणकर आसा तेजी मिसेस अपर्णा आमोणकार हे चलयता, ही ती फ्रँचायझी चलयता. हॅवमोर आयस्क्रीम शॉप जस्ट ऑपोजीट टू राधाकृष्ण हायस्कूल नेक्स्ट टू म्युन्सिपालिटी बिल्डींग. मॅम, दिस इज अ व्हेरी नायस आयस्क्रीम पार्लर. हॅवमोरचीच एजन्सी घेवपाची अशें कित्याक दिसलें? आमी एकदां गुजरात गेल्ली कितें कामा निमित्त, तेन्ना थंयसर एक हॅवमोरची आयस्क्रीम खावन पयली. सो तेंच्यांनी म्हटल्या प्रमाणे फ्रॉम रियल मिल्क, खरें ती रियल मिल्का पासूनच तयार जाला आनी तेजो टेस्ट बाकीच्या आयस्क्रिमा पेक्षा मातसो वेगळो आसा. तेका एक वेगळें स्मूथनस आसा आनी प्लस तेंच्यांनी मिल्क शेक्स संडेज इंट्रोड्यूस केला. प्लस आमी जे कोन दिता ते आमी हांगसर स्वता करता. जे म्हाजो स्टाफ आसा हांगासर तो स्वता ते कोन करता. नॉर्मली स्कूल स्टुडंट्स, कॉलेज स्टुडंट्स प्लस यंगस्टर्स जे रातचे पासयेक वयता तेन्ना हांगासर येवन आयस्क्रीम खावपाक प्रिफर करता. फॅमिलीजूय बी खूब येता. प्लस टेक अवेजूय बी आसा आमचे. आमी टब्स दिता करून 500 ग्राम्साचे. सो ते टेक अवेज बी खूब वयता, खूब प्रमाणान वयता. प्लस हांगासर हॅवमोरचे आफ्टर एवरी 3 मंथ्स 3 फ्लेवर तेंचे न्यू इंट्रोड्यूस जाता. हांवें तुमी हांगा पळोवंक शकता. आतां सद्या जे चल्ला ते कोकोनट, पिना कोलाडा आनी चिकू. हे 3 फ्लेवर आतां न्यू येयला.
हे सगळे मिल्कशेक्स आसा व्हॅनिला स्ट्रॉबेरी पायनॅपल चॉकलेट केशर पिस्ता ओरिओ काजू एंड ड्रायफ्रूट एंड स्वीट चॉकलेट मेनिया प्लस त्यांचे हेवमोरचे केक्स येता आयस्क्रीम केक्स ही त्यांची स्पेशालिटी सगळो केक हे आसा कवर्ड आनी ताका आयस्क्रीम क्रस्ट आसा भितर प्लस त्यांचे संडेज आसा वेगवेगळे हे फूल त्यांचे एक्झॉटीक संडेज आसा प्लस 500 ग्राम्स टेक अवेज आसा सो जे नॉर्मल स्कूप तुम्ही ते कोनान घेऊ शकता कपान घेऊ शकता ते तुम्ही टबांनी घरा व्हरूं शकता ओके हॅवमोरचे आणि प्रॉडक्ट्स जे अपार्ट फ्रॉम आईस्क्रीम वी हॅव हियर चतुर्थी स्पेशल म्हणून एक एडिशन काढला ऑफ 3 प्रोडक्ट्स दॅट इज हॅवमोर लड्डू ते काही मोतीचूर लड्डू येता विथ आयस्क्रीम क्रस्ट सगळं इनसायड जो पार्ट आसा तो आयस्क्रीमीचो येता प्लस हे आजीज मोदक म्हणून तेंच्यांनी काडला इट हॅज गॉट हे व्हिप्ड क्रिमाची बेज आसा प्लस हो मोदक आसा भितर आनी इट इज लोडेड विथ ड्राय फ्रुट्स पिस्तास प्लस मँगो बर्फी म्हणून काडला ताका बर्फीचो लूक दिला आनी इट इज ओवरलोडेड विथ हे ड्राय फ्रुट्स म्हणजे आता नवरात्री दिवाळीक सुद्दां आमी कोणाकूय व्हरून दिवं शकता ताटान घालून दिवं शकता स्वीट्स आमी बेसन लाडू बी चकऱ्यो बी घालता पळय तेच्या बरोबर हे बी घालून म्हणजे चवथी पुरते न्ही नवरात्री दिवाळी दसरो येता आता हे तुम्ही पळोवंक शकता हांगा 5 एक्झॉटीक संडेज ऑफ हॅवमोर डिस्प्ले केला भितरली ही टॉल ब्युटी प्लस हिजोच एक भाव किंवा भयण म्हणू शकता ड्राय फ्रूट खजाना म्हणून येता सेम बट इट इज ऑफ ड्राय फ्रूट फ्लेवर प्लस ही स्ट्रॉबेरी क्रश संडे हो रॉयल क्रंच संडे हो कुकी क्रीम संडे आणि हो पायनॅपल क्रश संडे प्लस आता आमी म्हणू शकता जे आता पारंपारीक लग्नान जे आमी यूज करता म्हणजे पयलीं पासून ते यूज करीत येयला कसाटा सगळो ट्रॅडिशनल कसाटाचो ताका लूक दिला बट प्लस इट इज फुल्ली कोटेड विथ कॅज्यूज सो आमकां फूल केक व्हरून घरा कडेन खावपाचो ना पण तांकां केक आयस्क्रीम खावपाक जाय जाल्यार तुमी ब्लॅक फॉरेस्ट पेस्ट्री प्रिफर करूंक शकता प्लस आतां भुरग्यां खातीर कितें तरी स्पेशल जाय भुरग्यांक असलें नाका तांकां कितें तरी एट्रॅक्टीव जाय सो तेंच्यांनी तेंच्या खातीर ओयो सँडविचीस विथ छोटा बीन कार्टून पॅकिंग प्लस फ्लायींग सॉसर इट हॅज गॉट अ जेली डॉट्स भुरगीं चडशीं प्रिफर करता प्लस हेज्या वांगडा तांकां एट्रॅक्ट करपाक तेंच्यांनी स्टिकर्स फ्री दवरला थोडे फ्रीज मॅग्नेट्स फ्री दवरला तुमकांय जर फामाद जावपाचें आसा फामाद करपाचें आसा आनी फामाद ह्या कार्यावळीन येवपाचें आसा जाल्यार जरूर म्हाका मुजरत फोन करात 8390540510 8390540510 ह्या मोबायलाचेर नाजाल्यार तुमी म्हाका मेल करूं शकता marketing@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर